इनिशियली तुमची रिएक्शन सुद्दां आशिल्लें की हाजे कडेन अमकी परमिशन ना तमकी परमिशन ना. आज लोक विचारतात की परमिशन ना जाल्यार चलतालें कशें. पंचायतीन जेन्ना तांकां ट्रेड एंड एस्टॅब्लिशमेंट लायसन दिलें तांकां सांगलें तुमी वचून दुसरी लायसनां घेया. तेणी वचून दुसरी लायसनां हाडल्या आसतलीं. जाल्यार हांव आयज इन्क्वायरी करतलो. सो म्हाका कळलां की तेंचे कडेन सगळीं लायसनां आहा म्हणून. ही आतां जी उलयता पळय हांव फायर FDA मागीर पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. आग्रान मोदेकात रेस्टॉरंट लायसन कशें मेळ्ळें. रेस्टॉरंट आदींसून आहा. हें क्लब नासलो, रेस्टॉरंट आसलें बेश्टें सिंपल रेस्टॉरंट. बरें आतां धरून चलया की तांचे कडेन फायराचें कशें permission मेळलें आसा. कांयच ना भितर फायराचें. मागीर कशें मेळ्ळें. This is what I'm trying to tell you. You cannot get away. Michael, but 25 when you are people saying- have died. Absolutely. 25 people have died from India, and our heart is crying today. I am saying as a responsible person that we have gone wrong, and you first fix the responsibility. This is what I have told SP North. You fix the responsibility गजाल आसा, of Michael, all those people who are involved in Michael, giving these what about licenses. Whoever has amazed wealth, म्हणजे it is disproportionate assets to their known source of income should be investigated You are by saying this is a blatant case of corruption. 100%. I am very much confident that there is corruption involved. That is why all these licenses were given. I am talking very open. I cannot keep this in my heart and just speak something else. हो incident जो आहा, हो incident 25 लोक मेल्या. हो incident politicize करपाचो उरला. कित्याक लागून कसले हिंका मत्ता जायी ती. Is there a hafta culture in beach belt of Goa today or no? सी हे ऑपोजिशन पार्टी जे आहा ते उठयता हफ्ता कल्चर ना म्हणटा पयशे कलेक्शन जेन्ना खोऱ्यांनीच पयशे कलेक्शन स्टार्ट जाले हांवें ते एक्झॅक्टली विदीन 15 days बंद केले. तुमी म्हाका हेडोना आपयल्लो थिंगा आनी आमी स्ट्रेट सांगलेले हें जातालें, हें बंद जावपाची गरज आहा. मुख्यमंत्री भितर स्टेप इन जालो आनी तेणें इमिडिएटली बंद केलें. आज जायना. म्हाजे कडेन केस येवनी हांव वयता घेवन. म्हाका एक मनशान येवन सांगुनी आमचे कोस्टल बेल्टाचे एक मनशान येवन सांगुनी की आमचे पयशे घेता म्हणून. टेबल लायक दिस That's proper दिस investigation. शुड बी कस्टोडियल इंटरोगेशन. देयर हॅज टू बी कस्टोडियल इंटरोगेशन. Custodial interrogation means you want them to be arrested. 100%. I want all of them, whoever are involved in this case, to be arrested. You give them justice no matter who comes. Okay. Who comes in the way to stop. And I am again requesting political parties, please do Don't not politicize. Okay. Don't politicize, don't interfere. म्हणून ना ही परिस्थिती आहे. अनेक सांगता हांव SP नॉर्थ जो तर हें जायना जाल्यार तेच्या ऑफिसानूच हांव जमनीर बसपाचो वचोन थिंगाच बसप आनी कितें करपाचें. म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन येदो व्हडलो कांड जालो आनी तुमचें इन्व्हेस्टिगेशन जायना म्हणजे कितें. हांव थिंगाच बसपाचो आहा. तेणी जेवण थिंगा दिवनी म्हाका हाडून ब्रेकफास्ट दिवनी कितें दिवनी उपासनाचेर बसचो हांव थिंगा जमनीर बसतलो.